हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आमका हे आमक साधारण 3 मुख्य बुक कसं म्हणल्यार चैतन्य चरितामृत कविराज कृष्णदास गोस्वामी बरयले बुक. मागीर चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुरान बरयले. मागीर चैतन्य मंगल लोचनदास ठाकूर हे बरयले 3 ग्रंथ आमका गौर लीला ज्यो निताय लीला हे सगळं आमका मेळटा. तांतू एक लोचनदास ठाकुरान एक बरयले ते हे वैष्णव गीत हांव सांगता आता. निताय गुणमणी अमार, निताय गुणमणी, निताय गुणमणी अमार, निताय गुणमणी. आनिया प्रेमेर वन्या बसैलो अवनी, आनिया प्रेमेर वन्या बसैलो अवनी. प्रेमेर वन्या लोया निताय आयला गौड देसे. प्रेमेर वन्या लोया निताय आयला गौड देसे. दुबिलो भकत गणा दीनहीन भासे. दुबिलो भकत गणा दीनहीन भासे. निताय गुणमणी अमार, निताय गुणमणी. दीनहीन पतित पमारा नहीं बाचे. दीनहीन पतित पमार नहीं बाचे. भ्रमारा दुर्लभा प्रेमा सब कर जाचे. भ्रमारा दुर्लभा प्रेमा सब कर जाचे. अबोध करुणा सिंधु निताय खाटिया मोहना. अबोध करुणा सिंधु निताय खाटिया मोहना. घरे घरे बोले प्रेमा आमी आरबाना. घरे घरे भूले प्रेमा आमी आरबाना. लोचन बोले मोरा नीता जीवन बाजीलो. जानिया सुनिया से आत्मगति होइलो. लोचन बोले मोरा नीता जीवन बाजीलो. जानिया सुनिया से आत्मगति होइलो. लोचन बोले मोरा नीता जीवन बाजीलो. जानिया सुनिया से आत्मगति होइलो. जय निताय जय निताय जय निताय जय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय निताय जय जय निताय जय निताय. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. आमकां बेंगॉली कष्ट मन दिसता जाल्यार एक पंत पद सांगून ताजे अर्थ वाजिल्यार पूर्ण वर्ष अर्थ कळटा. आनी तूं कसं सांगता असं लोचनदास ठाकूर तेंचे चैतन्य मंगल हांतू नित्यानंद गुणमणी म्हळ्यार गुणाची एक मणी अत्युत्तम भांगरशी असतो गुण. ताका भांगरशी गुण नितायले. तो कसं करता कृष्णाले प्रीतीचे एक
उवारू तसले आमकां सगळे जगत्यांत बुड्डे इतके उवारान कृष्णाल प्रेम म्हळ्यार उवारू तसले प्रेम दिवन सगळे जगत बुड्डे इतके तसलो तो गुणमणी म्हणून सांगता दोन्हींचे नुडींतू सांगता निताई चैतन्य महाप्रभून सांगले जगन्नाथपुरी देखून तू बांगला म्हळ्यार गौड देशाक तू प्रचार कर का म्हणून तशी निताई कसे केले तागेले भक्तवृंदा ಒಟ್ಟು ताणे बेंगाला वचून कोण कोण हीन जावन आशिल्ले दीन जावन आशिल्ले जनाक पुरा उद्धार केरनु ये पवित्र प्रेम भक्तीन तू बुड्डयले ताणे तसल गुणमणी आमगेल निताय नित्यानंद प्रभून कसे केले ते तसले अमित तसल पवित्र आशिल्ले कृष्णाल प्रेम इवन ब्रह्मा समीत मेळना तसल प्रेम कोण कोण एक दीन जावन हीन जावन आशिल्ले आत्माक उद्धार करचे खातीर ताणे सगळां दिल्ले तसल आमगेलो निताय गुणमणी म्हण तसल गुण तागेले म्हण ताणे कसं केलं नेक्स्ट हे एक्चुअली कृष्ण अवतारांतू ते कृष्ण प्रेम म्हळेले एक उग्राण ताका बीग आशिल्ले त्या बीग ओपन कोरून ते बीग खंडन कोरून ताजे ते कृष्ण प्रेम म्हळेचे ताजे प्रवाह सकड घर घरांतू ताणे पेटयले कृष्ण प्रेमाचे प्रवाह घर घरा पेटेल ताणे तसल आमगेल निताय गुणमणी लोचनदास सांगता हे आमक एक एक्सलेंट एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा एक आमकां अवकाश मेळ्ळा आमी गुत्तसुनूची आमी निताय एक शरण वचन अशी आमी ताजे एडवांटेज घेनातील भारी मूर्ख त्यांनी एक सुसाइड केल्या म्हणकेची म्हणून आत्महत्या करून घेतला म्हणजे एक अवकाश मेळलेले आमकां कृष्णाल प्रेम घेवचे तसल अवकाश मेळ्ळा ते कशी नितायले भक्ती केले निमित्त निताई मुखांतर ते आमी घेना जाल्यार बद्दलचे आमी सुसाइड केला म्हणचे म्हणून लोचनदास ठाकूर सांगता तसले आजी निताईले गुणमणी निताय गुणमणीले आजी काणी आमी आयकुया फर्स्ट आजी नवरात्रीचे 7 दिवस ती विष्णू रूपिणी जालेली महामाया विष्णू रूपिणी आशिल्ली योग माया तिगे लागी आमी प्रार्थना करूया या देवी सर्वभूतेषु विष्णु रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः हे विष्णु रूपिणी जलेली माया देवी दुर्गा देवी आमका हे माया पाशा दखून आमका मुक्ती दिवन आमका तुगेल्या म्हणकी आमका थोडे कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ती कोची तसले आमका बुद्धी दी मन दी आमगेले जीवन सार्थक कोची तसले आमका करून दी म्हणून आमी तिगेल्या सकड मागया आता गुरुवंदन करून स्टार्ट करता नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आवते दिवसू सांगितलं मुरलीधर प्रभू एक कॅप्टनशी आमकां पुरा सैनिक प्रभुपादाल सैनिक आमकां ट्रेनिंग दिता आमगेले अस्त्र शस्त्र कसले हरिनाम भगवद्गीता भागवत हे आमगेले अस्त्र शस्त्र चैतन्य महाप्रभूले हेंची आशिल्ले
आम्ही हंतु परिणत जाऊन आम्ही युद्ध करका कसं कंचे युद्ध करका आम्ही युद्ध करचे आम्ही हे माये दुखून माये बंधना दुखून बाहेर येऊची तशी आमगे काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर तांत दुखून बाहेर येऊन कृष्ण भक्ती कृष्ण प्रेमातेकडे आम्ही ओची तशी या युद्ध करका तेदनाची आम्ही केदन कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ती आम्ही सकडा दिताजी तेदना आम्ही युद्धांतू ये जय साचिला म्हणते सो ये मुरलीधर प्रभू चरण प्रभूना अहोरात्री दिवस दिवस रात्री आलोचन करता शिकची कशी जनाक कृष्ण भक्ती यो तशी करूया कृष्ण भक्ती कशी कोण आलोचन करता तांतू म्हाका एक थोडेची एक सान अवकाश मिळलेला का हा मस्त मस्त धन्यवाद आणि कोटी कोटी प्रमाण नमस्कार करता असा आणि म्हाका हे काणी सांगिल्ली मिसता म्हाका एक आनंद महाद आनंद मेळटा ते आनंद दिलेला काय हे पूरा समस्त भागवत पुराण कोंकणी चॅनल पूरा सदस्यांक हांव मस्त मस्त धन्यवाद सांगता आणि तुम्ही तुमगेले बिझी शेड्युलांतू टाइम काणू प्रितीन मिगेल गौरव दवरन पण सेर्वलाची तांकाय हांव मस्त नमस्कार करता आसा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. आता आम्ही नीता आईली काणी ऐकूया बापमाल काणी आता जाल्यार नीता आईले काणी कशी पुढे चिकेचे थोडेचे चैतन्य महाप्रभू विषयी सांगपाची पडता सो म्हळ्यार आम्ही विसरताची कोणी 9 जन असले कोण चैतन्य महाप्रभू म्हणाले थोडे सांगता कृष्णवर्णं कृष्णं सांगोपांगास्त्रपाशदम् यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती सुमेधसः म्हणाले 11 कॅन्टो 5 चाप्टरांतू 32 श्लोकांतू हे दिला यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती सुमेधसः कोण कलियुगांतू मेधावी म्हळ्यार कोण बुद्धिवंत इंटेलिजंट तांनी जन सतत जावन कृष्णा नाम सांगताची गान करताची कोण कृष्णाक पूजन करताची त्यांनी कसं करतात सामूहिक कीर्तन करताची यजंते संकीर्तन प्रायर यजंती सुमेध भारी बुद्धंतनी कोण हे संकीर्तन यज्ञांत भागवहितानी भारी बुद्धन जन कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम कृष्ण ते कल्लरी जल तो कृष्णचे तो कोण तग्गेले सहयोगी तग्गेले पार्षदा ಒಟ್ಟು दास जनाल ಒಟ್ಟು मागीर तागेले आयुध कसं आयुध नाम संकीर्तनेचे तेची आयुध सो तागेले सकड अंतरंगाचे पुरा जना मेळणू असता कोण तो चैतन्य महाप्रभू तो सर्व आकर्षक सगळा आकर्षक कृष्ण सर्व आकर्षक तशीच चैतन्य महाप्रभू सर्व आकर्षक तागेले व्यक्तित्व तागेले तोंडारे अशी एक तेजस्सू तागेले सौंदर्य ते ताका पळेल सत पुरो राक्षस पुरो सकड ताका या जाता शरण वताचे त्या मूर्ती सुंदर मूर्ती चैतन्य महाप्रभूले पळेल सतत आणि तांगेले या पूरा राक्षसी प्रवृत्ती सोनूची ताका शरण जाताची म्हणून जीव गोस्वामी सांगता पळेला पुरो चैतन्य महाप्रभू त्या खातीर प्रभुपाद म्हणता खाली तुम्ही पंचतत्वाले फोटो दवराची घरकडे आणि हरे कृष्ण महामंत्र जप करायचे पुरो तितले केलं पुरो तुमका कृष्ण प्रेम मेळटा झाडा रुक्कामुळा बेसून करायची खंय देवजल करायचे हरे कृष्ण महामंत्र घरकड करायची एक समय ना केद देवजल करी तुमका कृष्ण मेळटा म्हणून सांगता सुलभ उपाय म्हणून प्रभुपाद सांगता तशी कशी कृष्णाल अवतारांतू पूरा देवी देवता पूरा सकड जन कृष्णाले लीलेंतू भागवहिसूचक ये कृष्णा लोटूची भूलोकारी येताची
तशीची रामावतारांतू तशीची पूरा देवी देवता रामलीला अंत भागवेसूच्या पुरा मांकड जावन के विंगडजन जावन के पुरा येताची तशीची चैतन्य महाप्रभु लीले तू समीता पुरा जन सक्कड मंजरी गोपी सक्कड पुरा जन त्यांनी चैतन्य महाप्रभु लीलेंत भागवहिसूचक त्यांनी येताची आता कोण त्यांनी मुठ्ठू आईलीची म्हणारी आम्ही पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्ती शक्तिकं हे श्लोक मस्तपर्यंत ऐकल्याचे सांगता असचे आम्ही मंगळाचरण वेळा पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं पंचतत्व 5 जन कोण आहे तांतू भक्त रूप कोण चैतन्य महाप्रभु भक्त जावनु येता मेरे भक्त स्वरूपकम भक्त आले स्वरूप घेऊन येत कोण तोच नित्यानंद प्रभु नित्यानंद तो कृष्णाला भक्त जावनु येता म्हणजे चैतन्य महाप्रभुलो एक भक्त स्वरूप घेऊन नित्यानंद प्रभु येता मागिरी भक्त अवतारम कोण भक्तीच अवतार जावन येत कोण अद्वैताचार्य सकडांक साधारण जनाक पंचतत्व फोटो पंचतत्व म्हळ्यार गुत्तसका मदेंतू केदनाई चैतन्य महाप्रभु म्हळ्यार कशी कळता म्हळ्यार साधारण तुमकां मूर्ती पुरे कळल्याक दिसता कसं म्हणून कळना म्हणजे मदेंतू 5 जनांमध्ये 2 जन हेकडे 2 जन तेकडे मदेंतू चैतन्य महाप्रभु आसता तागेल मात्यारी हे असता कसं नाही पीक ऑफ फेदर नविलिगिरी असता तेन्ना तुमकां कळटा तो चैतन्य महाप्रभु म्हणून चैतन्य महाप्रभु राइट साइडाक फर्स्ट नित्यानंद नित्यानंद राइट साइडाक खड्डाचे आशिल्लो अद्वैताचार्य सो नित्यानंद प्रभु भक्ती स्वरूप मागीर अद्वैताचार्य भक्तावतार म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभु स्वतः कृष्ण मागीर नित्यानंद प्रभु कोण बलरामू मागीर अद्वैताचार्य स्वयं विष्णू आणि महेश्वर ಒಟ್ಟು कोण येताची म्हणून सांगताची मागीर नेक्स्ट चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट साइडाक गदाधर तो भक्ती तो गदाधर प्रभु कसं म्हळ्यार भक्तीचे शक्ती तो भक्तीचे शक्ती म्हळ्यार राधा राणीला अंश अवतार घेऊन येता भक्तीचे शक्ती भक्ती करपा शक्ती असताना तो शक्ती दितलो जाता गदाधर मागीर नेक्स्ट लेफ्टाक आसचे श्रीवास पंडित तो शुद्ध भक्त एक हांगेल पुरो शुद्ध भक्त तेन्ना श्रीवास आंगन म्हणले मायापुरा तुम गेल्यार आसा थंय हा वय हांग प्रभून दाखयलें नवे जन कोणाक गोतना की हांव सांगता आसा मागीर श्रीवास म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभुला लेफ्ट साइडाक गदाधर नेक्स्ट लेफ्ट अशी नमस्कार गोन आशिल्लो श्रीवास तो भक्त तो मस्त जनाल भक्ताक ಒಟ್ಟು कोण श्रीवास हांगा तागेल घर कडेन आणि चैतन्य महाप्रभु ಒಟ್ಟು हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करत आशिल्लो तसलो तशी हे पंचतत्व तुमकां हांव सांगलें सो आता आमी नित्यानंद प्रभुली आता काणी आमी ऐकूया नित्यानंद प्रभु आता हांव तो लोचनदास ठाकुरान सांगला म्हणजे कृष्ण लीलेंतू कृष्ण प्रेम म्हळेले एक तिजोरी बंद आशिल्ली म्हळ्यार कृष्ण देव म्हणून मस्त जनाक गोतना आनी कृष्ण देव म्हणून गुर्तिसिनी ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ कृष्ण देव म्हणून गुर्तिसला तशी कृष्ण प्रेम सगळ्यांक मेळलें ना ते कृष्ण प्रेमाची तिजोरी बंद आशिल्ली त्या तिजोरी ओपन करून नित्यानंद प्रभून सगळा कृष्ण प्रेम कोण हीन जन की दीन जन की जाती पाती पात्र अपात्र स्थान बायल मनुष्य दाल मनुष्य कोणे लेखन अशी वांटील मनीषू नित्यानंद प्रभु आम नित्यानंद प्रभु कोण म्हणून कोळखा जाल्यार ब्रजेंद्र नंदनाई सची सुता हैलो
सेई बलराम हेला निताय ब्रजेंद्र नंदन कोण कृष्ण तो सची सुत हेला सचीलो ऊत जावन आयलो ब्रजेंद्र नंदन सची सुत जावन आयलो आणि बलराम हेला निताय बलराम जल्लो निताय ये तुमको गोत्तो साधारण बलराम रामाला अवतार तो लक्ष्मण जावन असता सेवा तो राम सेव घेतल जलरी वो सेवक लक्ष्मण सेव करतलो केदनाय सेवक जावन ताणे लील केली लक्ष्मणान इवन कृष्ण अवतारांतू तशीच कृष्ण सेव करून घेतलो वो बलराम सेवक अशी म्हणतात की बलरामानं पुरा कृष्णाले वृंदावन समीत बलरामानं केलेले कृष्णा कसकसन जाई पुरा तागेले आसन दोनो तागेले अंगल दोनो प्रत्येक सक्त कृष्णा कंची कुश दिव का ते प्रत्येक विस्तरण जाऊन बलराम कृष्णा सेव करता म्हणून सांगताची तशीची ये चैतन्य महाप्रभू लीलांतू नित्यानंद प्रभू सेव करच्याक येता आता आम्ही चैतन्य नित्यानंद प्रभूले जनन तांगेले अम्मा आनु ಬಗ್ಗೆ आम्ही थोडेची पळया नित्यानंद प्रभू सांगताची कसं म्हणारे 1474 अंतू एक चक्र म्हण गावांतू राड देश थंय जन्म येता म्हण सांगताची पुरा हांव सांगिल म्हणजे 3 बुक मुख्य जावन मागीर विंगड मस्त बुक्स तू कळटा चैतन्य चरितामृत भागवत चैतन्य भागवत आणि चैतन्य मंगल हे 3 बुकां साधारण हे लीला एकांत अशी लीला एकांत असं एका अशी लीला एकांत ना म्हळ्यार कसं पुरा बरयला व्हडली जत बुक म्हणून तांणी बरयतल्यान पुरा थोडे त्या बुका असं हांव थोडे सांगून डिटेल जावन एका बुकांतू मेळटा वृंदावन दास ठाकूर आले चैतन्य भागवंतातू मस्त डिटेल जावन बालयलेले चैतन्य महाप्रभू बालयले जेव नित्यानंद प्रभू बालयलेले डिटेल जावन दिसता कृष्णराज गोस्वामी ताणे थोडे टच करता म्हळ्यार बुक व्हड जाता म्हणून खातीर बरें नासता तशी नित्यानंद प्रभू स्टोरी हे कशी सांगली म्हळ्यार नित्यानंद प्रभुली बायल जान्हवी माता ती नित्यानंद पुरा संगड हंगे लीला समाप्त कोंज तरी जान्हवी माता ये वैष्णव एक लीडिंग रोल घेतती जान्हवी माता पळयाची भाईलमय समीत चैतन्य महाप्रभुले कृष्ण नामसंकीर्तन आंदोलन लीडिंग रोल घेतला तिने जान्हवीन ती कसं जाता वृंदावन वचून वृंदावन पुरा सकड थंय पुरा वचून तरी मागीर ती एकचक्र ग्रामाक येता एकचक्र ग्रामाक आयल तेन्ना ती एक मंथार बोट घेवन चमकता आशिल्ले तागेले निमिता कसला हे एकचक्र ग्राम एक वीरान जाला एक सुडगाड म्हळ्यार एक स्मशानशी पूरा कसली एक हलचल ना कसली एक व्यापार जो जन जो बुंचे तसं कसले दिसना कसलं हे अश जाला एकचक्र जाला म्हणताना तो ब्राह्मण सांगता कसं म्हळ्यार नित्यानंद प्रभूले आज्जो तागेल आज्याल नाव अडाय म्हणून न्ही सॉरी ओझा म्हळ्यार आज्याल नाव तो ओझाक मस्तू चढून जाताची मरताची सो मस्त देवा लागे मागता व्रत करता म्हाका एक भक्त सात्विक गुणाचे एक भक्त चढ जावका म्हण मागता तशीची ताका चढ जाता तागेल नाव हरानंद म्हूण नांव दवरता हरानंद मागीर ते हडानंद जाता
र आशिल्ले द जाता हडानंद. मागीर उलयता तर हडाई म्हणून सांगताचे हडाई ओजा म्हणून तोची नित्यानंद प्रभू आन तो अन्ना म्हणकेची हडाई पंडित जावन असता पूर शास्त्र पूर पारंगत जावन असताची त्यांनी भारी एक नम्र भक्ती कोण आशिल्ले एक कुटुंब असता. तशी हडाई पंडितान वाडीक जाता एक पद्मावती म्हणले एक सुशील जावन आशिल्ले गुणवंत जावन आशिल्ले भक्तीन तो उत्कट भक्ती आशिल्ली की चेली ओटो पद्मावती वाडीक जाता. तशी त्यांनी देवाला प्रार्थना करताची तेन्ना एक ब्राह्मण भविष्य सांगता कसं म्हणल्यार तेन्ना ते एक चक्र गांवांत एक बरगाल येवन आसता. बरगाल म्हळ्यार सुखा म्हणटात पळय उदक ना बेळे ना जानवर पुरा तांकां उदक ना अशी हांगा एक असल एक अवधूत येता असल एक उच्च कोटीचे भक्तू येता तागेल जन जलसता हांगा पुरा पावस येता उदक येता तोची स्वताची बलराम हांगा जन्मा येता म्हणून एक ज्योतिष पुरा सकट सांगताच तशीची नित्यानंद प्रभू माघ मासाचे शुक्ल पक्षाचे त्रयोदशी दिवस जन्म घेताना सांगील भविष्य सांगला म्हणते ते पावस येत के बेळ इमिडिएट येत के झाड पुरं चिगुरत के फल येत के इमिडिएट मस्त टाइम घेना के म्हण रे देवूची बलराम कोण कृष्णाले विस्तरण ते विस्तरणे सांगल्यार बलराम देखून संकर्षण कारणोदकशाय विष्णू देखून गर्भोदकशाय विष्णू क्षीरोदकशाय विष्णू हे पुढे बलरामाले विस्तरण असता. सो तशी स्वतःची बलराम देवान आईल मिळसता थंय कसन जायना पुरा पावस येता बेळ जाता फल जाता पुरा जन भारी संतोष जाता. ते चेडूकय कशी असेल म्हळ्यार लोणे म्हणके शिलके लोणेचे एक बॉम्ब बी शिके तितलं चंद के सकड ताका नित्यानंद राम केन्ना हसता आसता चेडू रणके तशी हसता आसता ताका पळयल्यारय आमकां संतोष जाता म्हणून तशी नित्यानंद राम म्हणून नांव दवरता तितलं चंद चेडू के ही पद्मावती मातान ताका नित्यानंदाक त्या लावच्या हाडतान के इतले नय के तागेल हांगा त्या लाकले जिजाव काके तशी के त्या लावका म्हणा तितले लोडीशी आंग के तागेल नित्यानंद प्रभू. मागीर पद्मावती माता कसं करता के ओ आम्ही पुरा चेडूवाक लोबन आनी घाल्यार पळय लोबन घाल चेडूवा एक नमुने फुरबोळ येता तशी ती कसं की त्यात नाही एक सुगंध येवच्या चेडाक सुगंध येवच्या कसं की घालच्याक हाडल्यार त्या सुगंध कसले नाके नित्यानंद प्रभू आंगादन सहज जावन एक नंबर फॉर्मळ येता के हांव तेदो सांगेले कसं म्हण कृष्णाल आंगादकून इवन राधा राणील आंगादकून एक भारी लायक फॉर्मळ येत तशी तशीची नित्यानंद प्रभूले आंगादकून सहज जावन एक फॉर्मळ कितें ते सुगंध वस्तू सकट कसले अगत्य ना तितले नमुने फॉर्मळ येता गेले आंगादकून. नित्यानंद प्रभू का निताय 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 म्हणून मोगान निताय निताय म्हणून म्हणताचे मोगान. तशी त्या निताय एक मात्या त्याल दवर का पद्मावती मात्या त्याल थंड करूया चेडाक म्हणून घेवन येयला के तागेल माती थंड के शांत चित्त जावन थंड जावन हस्ताची आशिल्ली एक मूर्ती तसल मूर्ती के निताय तशी निताय व्हड जातना चंपूच्या सूर करता ते एक चक्र गांवांत जन के चेडाक एक दिवस पळय नाशिरा बनाचे तांकां ते कसली बेजार जालो जिवांत दुःख जेव जाल्ले जाले तांणी येवन हे निताय दर्शन घेवचे निताय दर्शन घेतले सतत तांकां नव चैतन्य उत्साह तांगेल दुःख पुरो वचून तितले खुशी जात आशिल्ले तसल सक्कड ते एक चक्र गांवाचे तांगेले एक कणमणी जात के तो निताय तसल सक्क जनाक प्रीती जात के तशीची
निताय होड जाता चमकता तेन्ना हांव भायर वचून खेळका म्हणटके तेन्ना पद्मावती आनी अडाय पंडित आमी खेळता तुगे लोटो ना ना हांव तुमगे लोटो खेळना हांव मिगेल दोस्ता वट्टू खेळता म्हण सांगके हांव सांगिल म्हणके पुरा 12 म्हळ्यार 12 गोपास तागेले नित्यानंद प्रभू ಒಟ್ಟು ಲೀಲೆ ಕೊರಕ येवन आसता के थंय बालक जावन येवन आसताचे तांगे लोटू खेळ कसं खेळतो गिल्ली दांडू कसले बॉल चेंडून खेळचे बॉलान खेळचे क्रिकेट खेळचे तसल कसं खेळ नाही तागेल खेळ कसं नाटक करचे कृष्णलीला रामलीला ते पुरा नाटक करचे खेळ के तागेले पळयाची आम्ही सान असताना तेन्ना टीव्ही ना रेडिओ ना कसले ना आम्ही खेळची कसं म्हळ्यार देव रथ करचे रथ ताणचे आणि असले खेळ आशिल्ले आम्ही सान असताना आमकां इंगड कसले वतना देवस्थाना उत्सव पूजा पंचकदाय खावची जेवण संराधना जेवचे तेचे विंगड कसले वतना आशिल्ले खंय जो एक कोणी जाल्यार वचचे ते भजने वचचे ते प्रसाद मेळट म्हणून वचचे ना फूल मोगारे मेळचा मेळटा म्हणून वचचे हेच आशिल्ले खंयचे नमुने एनवायरमेंटा फोर जाता की तेच नमुन्याचे खेळ असता चेडूवाले तशेंच ह्या निताय खेळ कसो म्हळ्यार पुरा ड्रामा करचे स्किट करचे ताका तोची डायरेक्टर तोची डायलॉग सांगतालो तोची कसं कॉस्ट्यूम मेकर म्हळ्यार पुरा ड्रेस सांगतालो तोची पुरा सकड कशी आसता म्हणून सकड सांगतालो तोची जनाक पुरा आश्चर्य के अरे हागेले सकड ड्रामा आनी सकड पळोवन तुका कशी तू वाजजील ना तुका वाजू येना तू आयकलेल ना तू पळयलेल ना जाल्यार तुका कशी हें पुरो सकड तेन्ना तो सांगता हे सकड मिगेले लिला म्हणून सांगता जनाक कसं सांगता म्हणले तर तुझ्या ना के म्हळ्यार तेन्ना योग माया ते जनाक पुरा कवर अप करता के म्हळ्यार तांकां आलोचन करची शक्ती ना कशी हाक कळटा हाणे कशी सांगले म्हणून आलोचन करच्या जायना अशें तांणी हासताच के तितलेची तशी निताय कसं म्हळ्यार कसले नाटक करता आशिल्लो म्हळ्यार तो नाटक करता कसं म्हळ्यार फर्स्ट हे करता के कृष्णा जन्म येवचे कृष्णा जन्म येवचे जाल्यार सांगता के एकल्याक तूं भूदेवी जावन जा एक गाय जाव का एकल्याक ब्रह्म जा म्हण सांगके एकल्याक विष्णू जा म्हण सांगके आनी केलो जनाक तूं देवते सकड जायाची म्हण सांगके आनी तुम्ही पुरा जना ते गायचे रूप आशिल्ले भूदेवी ब्रह्मू विष्णूला वचका देवी देवता पुरो ಒಟ್ಟು मेळून वचका तुम्ही फर्स्ट कृष्णा बुकांत फर्स्ट तेची काणी आसता वचून विष्णूला वचून सांगताची हांगा भूभार पाप हांगा इतले भरला की आता तू रक्षण करी म्हणून विष्णूला वचून मागताचे पुरा जन तेन्ना विष्णू कृष्ण जावन जन्म येता मागीर आपाच कृष्ण जावन जन्म येवचे खंय हांगा मथुरांतू जैलांतू देवकी वसुदेवाल घरकडे मागीर थंय दोकून ते पुरा तसलेची या करता केतो निताय एक मथुरा म्हणके एक जागो मागीर ते चेडाक घेवन वसुदेव घेवन हांगा वता नंदग्रामाक गोकुला म्हणके एक गांव थंय अशी ते रात्री पुरा करता आशिल्ली खेळ रात्री खेळ नाटक केल्यार ते एकचक्र गांवांत जन कसनी उलयनाचे म्हळ्यार तांकांय भारी खोशी हे नाटका थ्रू चेडूवाक कृष्णा लीला आनी लायक कळटा मुरलीधर चरण प्रभून सांगिल्लें कोणी तुम्ही ड्रामानी करयता जाल्यार करयाची हे पुरा चायल्डहूड पास टायम्स म्हणून आमी वाजील पशी आयकला री जाल्यार आमी ताजे नाटकान पळयल्यार आनी चेडूवाक वग्गी माथ्या वता तशी तांणी एकचक्र गांवाचे जन पुरा रात्री भरी हाणे खेळ केले तांणी कसली म्हणाचे तांकां भारी संतोष के आमगे चेडूवाक लायक
कृष्ण लिहिल्याचे पाठ मेळटा असं म्हणून तांकां भारी संतोष के. मागीर नेक्स्ट पूतनाले लिहिले के. पूतनाले लिहिले एकले पूतना करतके. मागीर कृष्णा कोण ते पूतनान मोर्चे करतके. अनेक पंथा तृणावर्ता करतके. वाऱ्यार घेऊन वता चेडा कृष्णा घेऊन मागीर तो तृणावर्ता कृष्णा दिवस माचे धेनुकासर वताची ते तालवन वचून धेनुकाक दिवस मारचे तेव्हा लीला करतके. आणि कालिया दमन तेव्हाही करतके. कालिया कशी दमन करते म्हळ्यार ते पद्मावती कुंड म्हळ्यार एक कुंड आशिल्ले म्हळ्यार तागे लांबान निताय लांबा पद्मावती ना थंय फुडें सकयल घरा भितर न्हय ते कुंडा ज्यो न्हंयत ज्यो वचून न्हांवचे. तशी हे पद्मावती कुंड पद्मावती अन्नान केलेले थंय वचून न्हांवचे. हो निताय कसं करतके. झाडाचे पुरा रुखाचे पुरा सुकील गेल्लो न्ही पुरो सकयल काणू ते कालिया म्हणके कालियाले हे कसं हेडे तशी ते पुरा कोरून आणि तांतू जंप मारचे के ते पद्मावती कुंडांतू ताजे वेरी कालिया हेडे वयरी डान्स करचे के असं सकड नाटक पुरा करता. तेन्ना शरद पौर्णिमा दिवस रासलीले करता. रासलीले करता कितली की कृष्णा करता कितली की गोपी जनावट करता पुरा तवे रासलीला समेत करतके. अनेक पंथा अक्रूरू कृष्णाक हांगा मथुरा व्हरूंक येता वृंदावना कुतूस तेन्ना तेवे अक्रूरा करतके कृष्णा करतके. वो निताय कसं करता ते गोपी भावांतू रडतके त्या नमने रडतके बदच रडतके. अयो कृष्ण गोपी भावांतू कृष्ण आपून घेऊन वतास न्हू आमगेर देखून कृष्ण दूर वतास न्हू म्हणून या नमने रडतके. कशी रडतके ती नाटक समाप्त जाल्यार तो रडता आसतके. तागेल रडणी पळोवन दुसरी पुरा चले चढून दुसरी चढून पुरा रडतातके. तसल त्या लिलेंत तो मुळगून तितले भक्ती भावारी गोपी भावारी कृष्णाल विरह वेदने फील करून त्या नमने निताय रडतके. तशी मागीर मथुरा लिले करतके. मथुरांतू तशी कंसाक मारचे पुरा मथुरा लिले द्वारका लिले दशावतार लिले हे पुरा असलेची खेळ म्हळ्यार हे नाटक देवाले पुरा लिले फास्ट टाइम पुरा ऍक्टिंग करून नाटक करचे हेची काम. मागीर नरसिंह लिले करतके. नरसिंहाक खांब्या देखून हाडचे प्रल्हाद आका हिरण्य कशिपूक दिश मारचे हेवय लिले करतके. वामन लिले करतके. वामनान तीन हेज्जे भूमी निमगुचे बलि चक्रवर्ती मात्यार पाय दवरचे हेवय लिले करते. अनेक पण रामा लिले करतके. त्या कशी म्हळ्यार रावणू लक्ष्मणाक बाण मारता. शक्तिशील म्हळ्यार एक बाणू मारता. त्या बाणा बदलाक कस की एक तावरे फूल देंट समेत लक्ष्मणा मारतके. लक्ष्मण कोण जावन असता निताय. तुमको तस बलरामूची लक्ष्मणू बलरामू तशीची नित्यानंदू बलरामू नित्यानंदू त्या मारताना मारले सता वो निताई बो चुकून पडतके. बो चुकून पडल्यार श्वास घेना के जीव नतला म्हणके पूर्णसके जन सकड भित्ताच के यो कसं करचे म्हण वैद्य आपण तो हल्ला श्वास ना कसं ना हल्ला ना के तशी पूर्णसके ह्या पुरसकड घलाट जाता असता. त्याने एक सांज चेडू ताक गेल रोल ताक विसरून गेला. तो ताक कुडगासत के तो कुडगासून यो हांव हनुमंताल रोल वचून संजीविनी घेऊन येऊ का आशिल्ले आमी आतां गलाटा विसरून गेला हांव वता म्हणून तो वचून ते गंधमादन म्हळ्यार पर्वताला वचून संजीविनी घेऊन येऊन ताका नितायेक नांकाला धरतके. पोरमोळ घेतले सता निताय उठयतके. म्हळ्यार कितले
लिहिले तांतू पूर्ती डीपली इन्वॉल्वमेंट नितायले म्हणाले पळया तुम्ही तितलं डीपली इन्वॉल्वमेंट असतं उठायतके सर्जन हो मेल्लो म्हणून लेखताची श्वास घेना कसं जाले म्हणून भिवून भिल्लेला का काले मागीर आपास ते हनुमंतान वचून त्या पर्वता हाणू ते कसे की एक सम हर्ब्स जो खंयचे ज्यो हुंकैल दिसता त्या हुंकेल सता निताय उठान बसता तसल नमनेचे हागेले नितायले लिला मागीर तेन्ना तशीची हो निताय व्हड जाता कितले 12-13 वर्स जाता 12-13 वर्स जातना तेन्ना 1486 तो कोण अवतार जाता चैतन्य महाप्रभू अवतार घेतसता हे हांगा एक चक्र गांव आशिल्ले नितायक कळटा मिगेल स्वामी अवतार घेतला म्हणून ताका कळटा नवद्वीपांत अवतार घेता मात एक व्हडले गर्जन दितके अशी गर्जन दिलेल्याका भूमी पूरा कंपन जातके कितके जो बो चुकून पडता के तसल गर्जन दितके निताय म्हणून तितलं संतोषान मिगेल स्वामी अवतार घेतला म्हणून संतोषान त्यान म्हणून व्हडान गर्जन करतके तशी मागीर आता एक्चुअली नितायले अवतार जाल्लेल कसले पुरो जगत्ता उद्धार करूक जे आम्ही कोण हीन स्थिती आसाची तसल्यांक उद्धार करूक तागेले अवतार जालेले तस आसतना ते तागेल काम करूक म्हणजे हांग दुखून वचका या अडाई पंडित आनी पद्मावतीला दुखून दूर वचका ते कशे वचे ताका प्लॅन करता कसं म्हळ्यार योग माये दखून एक सन्यासी येता सन्यासी हांगा तेन्ना पुरा ब्राह्मण जन सन्यासीक भारी गौरव दिता आशिल्लींची तांणी सन्यासी असले ब्राह्मणाले भक्त जनाल घरकडे येता आशिल्लींची तशी सन्यासी अडई पंडितीन पद्मावती घरकडे येता तांकां भारी उपचार करताची तागेल देखून पुरा कृष्ण लीला आनी आयकताची आनी गृहस्थ जीवन करताना आम्ही भक्तींतू कशी मुखार सुका भक्ती प्रगती कशी करता म्हणून तांगेले विनयपूर्वक प्रश्न निंगून तांगेले समाधान घेताची तेन्ना सकाळ जातना भिक्ष दिवका तुम कसं जाय की हांव ते भिक्ष दिता म्हणून सांगता अडाई पंडितू तेन्ना संन्यास सांगता हांव तीर्थयात्रा करता आसतना म्हाका कोणी एक सहाय्यक जेवका म्हाका पुरा सहाय करूक भिक्ष घेवच्या की म्हाका प्रसाद शिजोवच्या की प्रत्येक कसले हेल्प करूक तुगेल पुत्ता पेटे पुत्ता निमगेल जाता हडे पंडिताक व्हडले एक आकाश माथ्यार पडला म्हणजे की एक सिडिलू म्हळ्यार एक व्हडली गुडगुड पडला म्हण की तशी दुःख जातके अयो तो निताय सांग खेळडू ताका हांव व्हड केला तो सानू ताका कसलीकूच ना तर कशी पेटू ताका कशी हांव दूर करचे अशी म्हणून मनाले की हांव कशी पेटोवचे हेची परिस्थिती कोणा येवन आसता दशरथाक विश्वामित्रू तुगेल रामाक लक्ष्मणाक मिगेल पेटे मसता दशरथाक तशी जाता दशरथ इतलो सांचेडू हांव कशी पेटोवचे हांवच मिगेल सैन्य घेवन येता म्हणटा ना विश्वामित्र ना जायना तुगेल रामाक आनी लक्ष्मणाक पेटोवका म्हणून सांगता तेन्ना दशरथ कितले तागेले चेडूमा वयर प्रिती री तांकां चेडूमा पेटोवचे तो ओपयना तागेले मन ओपयना तशीची अडाय पंडित सांगता हांव येता तुगेल वटून जायना तूं आयल्या जायना तूं तुगेल पुत्ताक पेटोवका म्हणून सांगता तेन्ना पद्मावती रडटा सांगता कसं तुम्ही अडाय पंडित तू कसं सांगता दिसता म्हाका तेंची ओके म्हणून सांगता सो अडाय पंडित दिल्लें उत्तर म्हाका शिकाण घेवचें जायना धर्म न्ही ते अधर्म जाता हांव कसं निमगेला तुका दिता म्हूण सांगला न्हय दिवकाची म्हणून संन्यासीक नितायक घेवन वच म्हणून सांगताची निताय घेवन वता संन्यासी घेवन वतना आनी ते पाळ पूर्ती वचून कशी रूख पडता
तशी दोग जण अडाय पंडितांनी पद्मावती पडताच के बोट चुकून पडताचे यो तांणी तांगे जीव आशिल्ले ते निताय एक दूर वतना असे इसून घेवचे जायना यो मिगेल निताय आमगेल जीव आशिल्लो आमगे प्राण आशिल्लो तसल निताय वताच न्हय देवा म्हणून त्या नमने रडताच के तेन्ना हांगेल दुःख पळोवन कोणके एक ब्राह्मण धांवन येवन संन्यासी सांगके अयो नाका मिगेल पूत आसा हांव तुका दिता मिगेल पुता दिता मिगेल आनी 2-3 पूत आसा तांकां दिता हांव तो निताय आमगेल सकडाल पूत तू ताका कशी घेवन वता नाका ताका घेवन वचूं नाका हांव मिगेल पुत्ता दिता मिगेल पुत्ता घेवन तूं म्हणी वसा नाका नाका म्हणके जायना नीत सो निताय मिशन कसं ने सगळा उद्धार करूं येयलो निताय आणि तागेले ते अवतार उद्देश पूर्ण करूंक बायसरलोची त्या संन्यासी ಒಟ್ಟು वता पूरा जन धांवन यो आपास घेवन येवया आमगेले निताय आपास आमी घेवन येवया म्हणून खंयचे मुल्ला खंय धांवतात की दिसता की निताय दिसता की संन्यास दिसता की म्हणून मुल्ला धांवता की दिसतना संन्यासी निताय घेवन वता हांगा पूरा एक चक्र ग्रामाची दुःखारी पडता कशी अक्रूर कृष्णा घेवन वतना पूरा वृंदावनाची एक स्मशानशी जाता त्या नमने गोपी जन रडताची यशोदा मैया नंद बाबा ते नमने रडताची कृष्णान गेले जाता कृष्णाशी तांकां जीवनाची एक शून्य जावन वता कृष्णाशी खंयचे घरकडे उज्जो जळनाके तेन्ना रांदप करनाची तशीची हांगा एक चक्र गामान तो ते निताय गेलेलेच की तांगे रांदप कोणी करनाच की अशें सांगताची कसं म्हळ्यार पक्षी समेत उपची विसरून गेले के न्हय समेत होळचे कसं म्हणून विसरून गेले के पूरा जीवी चर सक्कड जीवी पूरा दुःखान बुडल्यांची अयो आमगेले निताय ना आमगेले प्राण आशिल्लो निताय ना म्हणून पूरा तशी दुःखारी रडता आसच की तसल नमनेचे अडाय पंडितांनी पद्मावती दुःखारी त्यांनी तशीची तागेले उडगास करतात की तांकां निताय गेला म्हणून दिसना ओ निताय उठ रे यो खावचे यो जेवणा यो निताय आमी हांगा वच्या गाद्या वच्या निताय आमी हांगा मार्केटा सांते वच्या अशें म्हणून आपयत के अडाय पंडित ताका उडगास ना की निताय म्हणून निताय म्हळ्यार सगळोच निताय म्हळेले जपा करचे आशिल्ले तसले ते अन्नाक निताय ना म्हळेले तितले माते आपयता निताय खंयच तूं यो अशी म्हण मागीर रडताच के उडगास अयो देवा तशीची यशोदा मैया तशीची कृष्णा हांव तुका लोणी कांडवला कृष्णा हांव तुका ते कांडवला हे केला उठ रे यो रे खंयचे यो रे म्हणून यशोदा माई रडची केली यशोदा माई सगळं कृष्णा तू तें केलेलं न्हय ती लिली केलेलं न्हय तशी केलेलं न्हय अशी केलेलं म्हणून उडगास कोण यशोदा माई रडचे तांगे रडलेले उदकाचे दोळ्या उदकाक एक ह्या जावन कसं न्हय होळे म्हळ्यार एक स्ट्रीम जावन वळता आशिल्ले उद्धव येता पळोवच्याक खंय यशोदा माई आले आनी नंद बाबा घर पळय हे उद्दा दिसता आस पळय त्या उद्दाक ते म्हापशी आसा खंय देखून सूर जाला पळय ते एक घर आसा तें घर आसा म्हळ्यार नंद बाबा आनी यशोदा माई रडलेले उद्दाक एक स्ट्रीम जावन वळता आशिल्ले म्हळ्यार त्या नमूने दुःख जावन तशीची हांगाय तशीची रडता आशिल्ली आनी त्या नमूने पद्मावती आनी अडाय पंडित रडता आशिल्ली 3 महिने भितर तांणी अन्न आहार नाशी न्हीद कसली नाशी आनी शरीर त्याग करताची शरीर त्याग करतना तेन्ना कसो जाता म्हळ्यार उद्धार करूंक आतां कितले जनांना तांगेले बंधू ಬಳಗ बायल अम्माक पुरा सोनो चमकलेले आमी काणयेंत पळयल्यार आमगेले चैतन्य महाप्रभू तागेल बायलेक विष्णुप्रियाक सची माताक सोण वता मागीर तशीची आमगेल प्रभुपाद बायलेक आनी पुरो त्याग करून वता
तसं जाता पुरा संसाराची पुरा फुल वर्ल्डची तागेले फॅमिली जाता एकच वेळा प्रभुपादान वचन तरी जाल्यार आजी पूर जगत्य प्रभुपाद आनु जगत गुरु म्हणून कन्सिडर करता ते जात जायना सो कसली एक त्याग केल्यार मात जाता म्हणून सांगता मागीर आनी आमी पळोवच गेल्यार कृष्णान हांगा गोकुला वृंदावना देखून चमकलो गोपी जना पुरा हांव येता म्हणून सांगून मागीर वापस रिटर्न येयनी मागीर ताणें गेलेलो कंसाक दिवश मारचा की जरासंधाल वटू लढाई करू की राक्षसाक हे करू की मागीर ताशी गेलेले निमित्त भगवद्गीता आमकां मेळ्ळी की पुरा आमकां उद्धार करू का सगळ्यांक तांकां सोडून गेलेले निमित्तची जाल्यार रामान हांगा वनवासाक वतना पूर अयोध्या जनतेन रडताची रामा तू कयस की हांव थंय राबता तू नाश आमकां अयोध्या स्मशाना समान आमकां नाका म्हणून अयोध्या जन पूर रामा मागशी येता जाल्यार राम तांकां सगळ्यांक समाधान करून वता कसला रामाची सीता लीला जावका ते कितले की राक्षसाले उद्धार जावका रामाल हातान हे पुरे सो हे सकट काणीन कशी दिसता म्हळ्यार हे प्रत्येक लिले मागशी एक कारण असता इवन आमगेल जिवनांतू तशीची कसले घटन जावो ताजे मागशी एक कारण असता देवाले एक प्लॅन असता ते आम्ही त्याचे अर्थ कोण घेण्याचे सपोज आम काम गेले म्हणले की आम्ही काम गेले आमकां एक कृष्ण भक्त मेळ्ळो कृष्ण भक्ती मेळ्ळी ते एक प्लॅन देवाले तुगेल आमगेले काम करच्या की भक्ती येवच्या की एक प्लॅन असता सो प्रत्येक एकान देवाले एक वेल प्लॅन्ड सिच्युएशन क्रिएट करता देव हाजेन आमी ते एक पाठ कळका तशी एकचक्र घाम म्हळ्यार एक स्मशाना म्हणके पूर जन एकचक्र निताय नातील एकचक्र घाम तांकां नाका एकचक्र निताय नातील कसला काम एकचक्र घामा दखून पूर जन वताचे ಕೆಲವು जन मात थंय आसताचे तशें आशिल्लो तो ब्राह्मण जानवी माता काणी सांगता आशिल्ली पळय तो एक ब्राह्मण थंय आशिल्लो तो मस्त मानतार जाल्यार निताय भुविले एकचक्र घाम थंय निताय आशिल्लो हांगा निताय आशिल्लो नितायल हें आशिल्लें म्हणून लील हांगा करता आशिल्लो हांगा नाटक करता आशिल्लो अशें म्हणून उडगास कोण पुरो तो एकचक्र घामा तो भोंवता आशिल्लो तो जानवी माताक सांगता हांव तुका दाखयता नितायल घर निताय आशिल्लें घर खंय म्हणून व्हरता के नितायल घर ते एक नमने पाळू पडलेलें घर शी पुरा तशी जावन आशिल्लें पळय हेंच नितायल घर अशें आशिल्लें म्हणून जानवी माताक दाखयत के तो ब्राह्मण आनी ताका हांव तो सांगता हांव जन्म जन्मांतू ये नितायल उडगास करची खातीर नितायल भक्ती करू का नितायल स्मरण करू का जन्म जन्मा तपास हांव एक चक्र घामांतू हांव जन्म येवच्याक हांव आश करता म्हण सांगता कळ्ळें कितलें भक्ती तांणी तांगेल हृदयांतू आसा निताय हृदयांतू देव आसता हृदयांतू तो निताय पळयता आसा आनी एक चक्र घामांतू तागेले दिवस काडता आसा देव आमी सांगताची देव वृंदावन आसच्या पुरो वृंदावन आसा मायापुरा आसा सगळे कडेन आसा जाल्यार आमी खंय आसा की ते आशिल कडेन तूं समेत आमी देवाक पळयता म्हळ्यार एक ब्राह्मणाल एग्जाम्पल कशी आमी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे मंत्र प्रति वर्ड हरे म्हणताना तेज मारता कृष्णा म्हणताना मारता तेज विंगड कसली आलोचन करणं आलोचन करण्याचे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे मंत्र म्हणतात म्हणल्यार ऐकता तेन्ना देवूची साक्षात राबिलेत राख आमकां खंडीत एक न्ही एक दिवस आमकां फील जाताचीच देवाल दर्शन जाताचीच जाल्यार
शुद्ध हरिनाम घेऊन जप तरी केले तर जाले ब्रह्ममुहूर्तारी केले तर जाले खंडित आमका कृष्णा दर्शन आम खंडित जाता म्हणले पुरा गुरुवर्यान आचार्यान पुरा शास्त्र सकळ सांगता सो आम्ही ते सांगिले आम्ही नंबुकाची आम्ही ते साधन करकाची साधन तरी केले गुरुन सांगिले पतारी गुरुन सांगेल वाटेरी गुरुन सांगेल नियम सत्संग भागवत श्रवण पठण भगवद्गीता श्रवण पठण हे पुरा तरी केली जाल्यार खंडित आमकांय एक दिवस देवाल दर्शन हरिनामा मुखांतर खंडित जाता. हरे कृष्णा. टाइम जालो दिसता 8:30 टाइम म्हाका येना सो हांगा हांव एंड करता. आम्ही मागिरी कसन जाता म्हळ्यार निताय तीर्थयार्थ करता 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 मागिरी नवद्वीपांत पावता. नवद्वीपांत कळटा चैतन्य महाप्रभू गौरांग महाप्रभू कळटा मिगेल नित्यानंद आयला हांगा नित्यानंद आयला म्हणून कळटा. मागीर चैतन्य महाप्रभू नित्यानंद भेटी जाता ती मागीर मागीची लीला. सो इतलेची चाइल्डहूड पास टाइम इतले हांव सांगिल्लें. आणखी मागीरची लीला मस्त आसा. सो सगळ्यान चैतन्य चरितामृत घेवका चैतन्य चरितामृत वाजूका आणि ते एक आनंद 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 कशी भागवत वाजल्यार कृष्णा लीले आनंद आनंद प्राप्त करूक आमी वाजूकाची ऐकूका वाजूका तेन्ना समज आमगे मनन वता आम कुडगास जाता. हरे कृष्णा. हरि बोल. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. हरे कृष्णा. हरि बोल माताजी. हरि बोल. हरि वैष्णव बघताले काम कसं आज म्हणलेलं असं भागवत पुराण कोंकणी सगळ्यांके मस्त मस्त धन्यवाद. स्पेशल कडेन एकचक्र मथुरा वृंदावन पूर्णकडे आमक भोंवडावन हाडली माताजी. तुम्ही मस्त खुश जाता. मस्त तशी लीलेवर नाडले आमकां रामलीलेवर नाडले पुरा पुरा आमकां हे जालें ताजे आनंद मेळ्ळो माताजी. मस्त धन्यवाद. नित्यानंद प्रभू महाप्रभू विषय मस्त सांगिल्लें आसा आनी देखून भायर येवपारी हरिनाम गीत भागवत पुरा वाजूका आयकूका म्हण सगळें तुमी सांगिल्लें माताजी. हरिनाम कीर्तन सतत केल्लो मनीस मस्त बुद्धिशाली इंटेलिजंट म्हणून तुम्ही सांगिल्लें. तशीच नित्यानंद प्रभू आमी कृष्णाली तिजोरी देखून कृष्ण नाम आमकां पुरा आमकां कृष्ण प्रेम दिवच्याक येयली म्हणून तुमी आमकां सांगून दिलेलें आसा माताजी. तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद. मस्त मस्त धन्यवाद. दंडवत प्रणाम माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थोड़ा के कसले प्रश्न असले निमगू इतु माताजी लगी. हरे कृष्णा. माताजी म्हाका एक प्रश्न आशिल्ले सांगाचे. म्हळ्यार गोपी आनी हांगेल्यान डिफरन्स कसं नाही ऐकणे समजित यें जाता असं वॉइस मंजेरी गोपी गोपी मंजेरी म्हणल्यार मंजेरी म्हणल्यार पळय राधा राणीले सेवक गोपीस गोपी सेव करचे मंजेरीस कळवा. तशी तांनी मंजेरीस 12-13 वर्सां सानाची मंजेरी म्हळ्यार कळवा. तांनी सान आसताची तांनी हांकां गोपी सेव करता. धन्यवाद माता. धन्यवाद. आणि कोणाके प्रश्न आस की
ಸ್ವಲ್ಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕತ್ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾರು ಸೆಷನ್ ಅಷ್ಟ ತಂತು ಸ್ಟಡಿ 8 ಗಂಟೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ जपाचे रियलायझेशन संख्येची विस्तारण्याचे एकदांनी बिनगुन घेतला. तशी बाई परिणव बाल उत्सवाचा तास आम्ही तरी त्याचे आणि पार्टिसिपेट करता मागीर मुखार सोडून वृत्रासुरान प्रार्थने बाळगताना करता ಜಾಯಿನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ मागीर बुधवार आमगेले एकादशी पाशांकुश एकादशी संजोळ 5:30 गंटे सुरू जाता. संपूर्ण भगवद्गीता पारायण करचेक लायक एक अवकाश सगळ्यांक हे अवकाश कोणी चुकोवन घेवचे नज म्हणूक आश पाविल्यांनी इश्ट आशिल्ल्यांनी भारती प्रई माताजी, माया नायक माताजी आणि विद्याप्रई माताजी हांगेले की नाव दिवका म्हणून सांगून घेता. तशी जपा सेशनांतू आमगेले नामापराध आणि सगळे सांगूक इच्छा पावतल्यांनी नाव दिवक म्हणून हांव निमगून घेत सगळ्याले की हरे कृष्णा. आणि मुखावेले कसले कार्यक्रम असल्यार सोमाराचे आमगेले सेशनांतू अनाउन्स करतलींची. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. कृष्ण नाम म्हणलेरी नरसिंह जन्मची प्रभुजी. जय माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय. नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लाद लाददायिने हिरण्यकशिपोर्वक्षः शीलाटङ्कान कालये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बाहि नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलवरेणका अद्भुत शृङ्गादलिता हिरण्यकशिपूतनो भृङ्गा केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जय जगदीश हरे. जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो नरसिंहदेव जयो प्रह्लाद महाराज जयो प्रह्लाद महाराज. प्रह्लाद महाराज जयो भक्त प्रह्लाद. जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव. जय जय गुरुदेव. जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद. जय श्रील प्रभुपाद. भक्ति विघ्ननाशक श्री नरसिंहदेव भगवान की जय. संकीर्तन महायज्ञ की जय. हरे कृष्णा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी।